56व्या इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाच्या ग्रँड उक्तावणाची तयारी सुरू जाल्या. पळोवणी करपाक गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत स्वता सुवातेर पावलो. 56 इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलचे हे फावटी ओपनिंग ग्रँड ओपनिंग हे ओपन व्हेन्यूचेर जातलें आनी आमी ताका पुराय ESG कॉम्प्लेक्स किंवा ओल्ड GMC कॉम्प्लेक्स ह्या आवारांतलो दिस वील बी द इव्हेंट व्हेन्यू. 3:30 वरांचेर जे इनॉग्रल जातलें त्या स्टेज परफॉर्मन्सूय बी जे ओल्ड GMC कॉम्प्लेक्स हाज्या फुडल्यान आमी स्टेज घालपाचें आसा. ऑल द VVIPs तांकां बसपा खातीर मोर दॅन 500 सिटींग अरेंजमेंट ह्या सायडीच्यान आसतली. फॉर द पब्लीक सिटींग अरेंजमेंट अप्रॉक्सिमेटली 1500 एक्झॅक्टली इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड GMC कॉम्प्लेक्स ताज्या फुडें आसतली. आनी मेन परफॉर्मन्स जाल्या उपरांत फ्लोट लायव्ह फ्लोट्स आनी अट्रॅक्टीव फ्लोट्स जे आसा फ्रॉम द डिफरंट स्टेट्स आनी डिफरंट कॉर्पोरेट फिल्म इंडस्ट्री हाऊसेस हे हांगासर मूव जाता. ताज्या खातीर प्रायजीस आसतली. ताजी एंटायर वेवस्था इट वील बी वन ग्रँड सेरेमनी. आमी आतां पर्यंत कार्निवल आनी शिमगो हाचेच फ्लोट पळयतात. आमकां फिल्म इंडस्ट्री रिलेटेड फ्लोट पळोवपाची संद ह्या फावटी अवेलेबल जाता. इफीचे डिरेक्टर्स जे आसा इन्क्लुडींग मिनिस्टर आनी तांणी सजेस्ट केल्लें की फावटी ओपन करून ह्या फावटी पळोवपाक तांचेच सजेशन्स आशिल्ले. सो दॅट वी हॅव गिवन देम द ऑप्शन दीस इज द रायट व्हेन्यू आनी वी हॅव हे त्या खातीर हांगासर करपाचें थारलें. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस.